प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे रास म्हजे भितर आसा. तो म्हाका वाडयता, देखून हांव वाडटा. तो म्हाका चलयता, देखून हांव चलता. तो म्हजे भितर आसा, देखून हांव ही उतरां उलयता. ताचे रास म्हजे भितर आसा. ताचे रास थामान आसलेले आनी ताचे रास सरान आसलेले. हे रास म्हजे भितर आसा. हालेलुया. तेचे रास आमच्या जिवितांत खुशी हाडटा. तेचे रास आमच्या जिवितांत ताकदीन भरता. तेचे रास आमच्या जिवितांत ताकदीन आमकां भरता. प्रेज द लॉर्ड. तेचे जिवीत सदां काळ म्हज्या जिवितांत आसा. हालेलुया. हांव म्हज्या देवाचो आसा आनी हांव म्हज्या देवाचोच रावंक सोदता. हालेलुया. ताच्या बगर म्हज्या जिवितांत आनी कांयच ना. तोच म्हजो देव. तोच म्हजो समजून घेतलो देव. तोच म्हाका पिकयतलो देव. तोच म्हजी दुखां पुसतलो देव. मनशांक लागीं विचारल्यार म्हाका कांय मेळचें ना, पूण देवा लागीं विचारल्यार म्हाका सुटका मेळटली. मनशा लागीं गेल्यार म्हाका कांय मेळचें ना, पूण देवाक लागीं गेल्यार म्हाका सोडवण मेळटली. हालेलुया. ताची सोडवण म्हज्या जिवितांत आनी म्हजो मोग, म्हजी दिनवासनी काळीज हांव सदां काळ तेका वाखाणटलो. प्रेज द लॉर्ड. आमी थोड्या वेळ अन्य भाशेन उलोवया. लेबेजिकेंत्र मासो एंद्रबू आशा काठाला ब्लांद्रबू असे इन लबू हांताना माना खातला बुसे. देवाचे रास म्हजे भितर आसा. रेबे देने मेने खेत राबू हासा इंद्रबूंद्र मोंद्रस्ते केताला बालका इशा काठाला बलांथन मुनको बुलांथन मना खातला बुसे केत्रा इंद्रबूंद्र मांद्र जिकेताना मनसा खातला इंद्रबूद्र बात्र सेरे बेशा इंद्रबूंद्र मुंद्र बज्जिके तेरे बेरे 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 हाला खाताना मना मना सामर्थ्यशाली देव म्हजे भितर आसा. तो म्हजे भितर वाटा. तो म्हजे भितर वाटा. लेबेंताना मना मना ताचो मोग म्हज्या जिवितान रेजेकेतेन रोबोसो. ताचो मोग म्हज्या जिवितान, तिची सोडवण म्हज्या जिवितान. हांव केन्नाच निराश जावचो ना. हांव केन्नाच निराश जावचो ना, कित्याक तिचे रास म्हज्या जिवितान. लावान दाना ना 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 सो हांव कोण आसा? हांव म्हज्या देवाचो भुरगो आसा. हांव कोण आसा? हांव म्हज्या देवाचो भुरगो आसा. तेचें जिवीत म्हजे भितर आसा आनी म्हाका तेणी पिकवणी दिल्या. लेबेंताना माना खाता लाबो थारा बेसे इंद्र भूहा शाकाठाला बालांद्रो बोसे आला खातारा बोरेजे शाराबाना खाता लाबोसे. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ताचे जिवीत म्हणत. ताचे जिवीत म्हजे भितर आसा. तो म्हजो मोग करता आनी म्हाका लागीं काडटा. तेजे संगी म्हजें जिवीत आसा. तेचे ठांय म्हजें जिवीत आसा. हालेलुया. खेरीज भाशेन मोगाच्या बाबा येनानो ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या सांगाताक घेवन चलता. आनी आयचो मोगाच्या बाबायनो 55 days 55 दीस जावन आसा. पवित्र आत्मा आमच्या हातीक घेवन चलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजचे देवाचे उतर जावन आसा Acts chapter 5 verse 29. सगळीं जाणां बायबल ओपन करा. Acts chapter 5 verse 29. धर्मयुद्धांचो इतिहास 5वो वेसोर 29वी ओळ. मराठीन प्रेषितांची कृत्ये 5वा अध्याय 29वी ओळ. आनी थंय अशें बरयलां. देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, मनशाच्या उतराक न्हू. आमेन. हालेलुया. कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक? देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, मनशाच्या उतराक न्हू. सगळीं जाणां म्हणत म्हाज्या फाटल्यान देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय. म्हटल्यार देवाचें उतर आमी आयकोंक जाय, मनशांचें उतर न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनानो जायते फावटी न्हू आमच्या जिवितान
हे आमी आमच्या जिवितांत चलतना 2 भाशेची उतरां आमकां मेवतात. एक उतरां मेवतात संवसारी उतरां आनी दुसरी उतरां मेवतात देवाची उतरां. तेका म्हणटात आमी स्पिरिच्युअली उतरां, आत्मीक उतरां. ज्या वेळार आमी संवसाराची उतरां आयकता घडये ती बरी दिसतात. आतां पळय चड करून आतां तुमी पळयतात न्हू युट्यूबाचेर वा इंस्टाग्रामचेर वा फेसबुकाचेर असो कोण तरी एक चेडो येता, तो आपलो डायलॉग मारता, आपले बरी उतराची डायलॉग मारता आनी मागीर सगळीं जाणां क्लॅप करता. ओके, सो तशेंच मोगाच्या भावान आनी आतां अशें पळयात वॉट्सअपचे स्टेटस चेक करतना एक कोण तरी चेडूं येता, तें उलयता, एक कितें तरी गूड थॉट्स मांडटा, बरी विचार मांडटा आनी ते बरे विचार मांडले उपरांत मोगाच्या भावयणांनो तेंचें एक काम म्हटल्यार तेचे वरवीं आपले जिवीत तेंचे वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत सुदरोवचें म्हणून वा दुसऱ्यांकां आमी शिकोवचें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारान पयलीं आतां इंस्टाग्रामेर जायते वा फाटल्या दिसांनी टिकटॉक जो ॲप आसलो न्हू तेचेर पळयता जाल्यार जायते तुका मेवतात. जायते धाकटुले भुरगे वेगवेगळ्या भाशेन डायलॉग मारतात, वेगवेगळ्या भाशेन ते स्टायल मारतात आनी उतरां उलयतात. प्रेज द लॉर्ड. ती उतरां जर तुवें संवसारी नजरेन पळयलें जाल्यार ती उतरां तुका परफेक्ट दिसतात. ओ गूड ना, कितें उतरां आसात न्हू, कितें सामर्थ्यशाली उतरां न्हू अशें कोण म्हणटात ते भुरगे म्हणटात. आनी मागीर आमकां तें उतर लागले उपरांत आमकां तें उतर लायक जाले उपरांत आमी तो स्टेटस उलयता वा आमी ते स्टेटस घालता वा फेसबुकाचेर घालता वा इंस्टाग्रामाचेर घालता. कित्याक ती उतरां लायक जाता आनी त्या उतरां वरवीं आनीक कोणाक तरी आमी मॅसेज दिवंक सोदता. जायतीं जाणां आतां अशीं जी म्हजी भयणां आसात, म्हजे भाव आसात, डायरेक्टली कोण उलोवंक सोदनात, डायरेक्टली कोण एकामेकाक उलोवंक सोदनात. कित्याक तो मनीस दुखावता वा तो मनीस हर्ट जाता. सो आतां इजी कितें पडलां एक स्टेटस दवरचो, त्या स्टेटस वरवीं त्या मनशान समजचें ह्यो स्टेटस तेका आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. इवन मोगाच्या भावयणांनो जायतीं जाणां आतांशें जर कोणाक वायट उतरांचे एक टोमणे कशें मारूचे आसले वा आनी कितें म्हणटा तेका म्हटल्यार तुमी जस्टेनी तेका सांगोचें आसलें, हांव तेका डायरेक्ट सांगूंक जायना, सो म्हजो नंबर तेच्या लागीं आसा, सो हांव स्टेटस उडयतलो. त्या स्टेटसा वरवीं तेणें सजमोन घेवचें ह्यो तेका आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. वा आतांशे धाकटुले भुरगे पळयता जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर एक 10 वर्साचे भुरगे, 8 वर्साचे म्हटले इतले गिन्यानाचे उलयतात जाणार दिसता कितें एका गिन्यान येयला गयतात. प्रेज द लॉर्ड. पूण जर मोगाच्या बाबतींत तेंची आत्मीक जर सदांची जर लायफ पळयल्या जाल्यार हे मनीस दुसऱ्यांका कोणाचो तरी डायलॉग घेवन कोणाचे तरी उतरां घेवन मोगाच्या बाबतींत ते रिपीट केलेले आसता, पूण तेंच्या लायफान प्रॅक्टिकली तें जिवितान तेंचें उतर तें पुरें जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रॅक्टिकली उतार तुज्या लायफान पुरो करतलो तुजो एकलो जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. जॉन चॅप्टर 3:16. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक म्हजे आनी तुजे पासत ह्या संवसारान धाडलो. ह्या संवसाराचो नाश ना जावच्या, पूण त्याच्या वरवीं सासणेक जिवीत मेळच्या. सो ही जी प्रॉफेसी आसली देवान आपल्या पुता वरवीं केली. पूत ह्या संवसारान येयलो, तेचो खाशा पूत येयलो, मनीस जालो, मेलो आमचे पासत, हाल सोंसले आनी ती पुरी केली. सो जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान बापाचें उत्तर पुरें करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात मोगाच्या बाबायन ज्या वेळार तुमी मुवी पळयतात वा तुमी कितें नाटकुले पळयतात वा आनीक कितें पळयतात, ते डायलॉग जे उलयतात ते रोखडेच बाय हार्ट जातात वा रोखडेच पाठ जातात. ते न्हू
पूण मोगाच्या बाबयनानू देवाचे उतर आमी जर बायबलांक सांगल्या जस्ट एग्जाम्पल घे लूक चॅप्टर 1 वर्स 35 सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सक्ती तुका सावय घालता. हें जर उतर कितके पावटी आमी जर वाचल्या जाल्यार आमचे ते बाय हार्ट जायना. पूण जर मुवींतले जर सॉंग एकदां तूं लाय जाल्यार रोकडेच तें बाय हार्ट जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक देवाचें उतर 10 पावटी वाचून आमकां तें बाय हार्ट जायना. एक सॉंग वा एक डायलॉग कोणी मात दुसऱ्या मनशान उलयल्या जाल्यारूय 2 पावटी तो आमच्या काळजान रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, जी संवसारी पवित्र पुस्तक म्हणटात आमी जावन आसा, आमी जी भुरगीं जावन आसा ती रक्ताची भुरगीं आसा, आमी मासा रक्ताची भुरगीं. सो आमचो संवसारा आंगडा संबंध रावता वा संवसारा वांगडा आमची उठण्या पासण्या रावता. सो आमची ओड संवसाराचे वस्तूचेर आसा. पूण जो स्पिरिच्युअली आसा त्या मनशाक, त्या भुरग्याक स्पिरिच्युअली वस्तू बऱ्यो दिसतात, पवित्र पुस्तक म्हणटा. समजता हांव कितें म्हणटा तें. सो आयज जरी हांव आतां म्हज्या फ्रेंडांचे मोबायल म्हजे नंबरार एड आसा, सो म्हाका तेंचे स्टेटस म्हाका मेवता जाल्यार हांव तेंचे जर स्टेटस पळयता जाल्यार एक भुरगो एक जर चेडू इतले मोटिवेशन उतरां दिवन वयता, इतले म्हटल्यार इतले गूड थॉट बरी चिंतनाचे उतरां दिवन वयता. तूं म्हणटा कितें हेंकां उतरां ही येयल्यान खंयता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणांनो, ती उतरां आनी जेजू क्रिस्ताच्या उतरान मळबाचेर आनी जमणी इतलो डिफरंट आहा, इतलो फरक आहा. तुमी म्हणटाले ब्रदर कसलो फरक. ती जेन्ना उतरां उलयतात केन्नाय मतीन धरात, म्हणजे ती 1 वरास 2 वरास 3 वरास फकत तुमच्या जिबेर रावतली, उपरांत त्या उतरांचो कांटाळो येतलो. पूण जेजू क्रिस्तान उलयलेली उतरां आत्मीक आसात. आयज 2000 वर्सां जाल्या तरी पासून ती जिवी आसात. आमेन. आनी तुमी ती आयकतात, हांव ती तुमकां सांगता आनी आमच्या दोगांच्या मदीं होली स्पिरीट घेवता. आमेन. सो मोगाच्या बाबतींत तेची उतरां आमच्या मदीं जिवी आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेची उतरां आमच्या मदीं जिव्यान न्हू. खंयच्या आयज अशे जे व्हडले जे जाणार लोक आसात न्हू, तेंचे जी मिटींग पळयताय, मिटींग जर पळयताय जाल्यार ते एक अशें मोटिवेशन टॉक दितात, अशी मोटिवेशन उतरां दितात. कितें तर तूं म्हणटलें कितें सांगलें न्हू तेणी, कितें सांगलें, शी बेस्ट सांगलें न्हू तेणी, कितें सांगलें. पूण बाबाचे तेंचे जिविताचेर जर तुवें नजर मारल्या जाल्यार तेंचे जिविताचेर जर तुमी नजर मारतात जाल्यार न्हू तेंचें जिवीत त्या उतरा भाशेन ना. तेंचे जिवीत त्या उतरा भाशेन नासता. ते फकत तोंडान उलयतात. फाटच्या दिसांनी एकल्यान फ्रेंडान म्हाका एक व्हिडियो धाडलेलो. म्हाका पळोवंकूय ना तो व्हिडियो, पूण मागीर हांवें ओपन केलो जाल्यार मॅसेज तो व्हिडियो आसलो. सो हांव व्हिडियो स्टार्ट केलो, पळयता आसतना मोगाच्या बाबयनानू तो मोगाच्या बाबयनान उलयतालो उतरां. ती मोगाच्या बाबयनानू बायबलांतली उतरां आसली, पूण तो सांगतालो आपूण ती उतरां घडयल्यान अशी. प्रेज द लॉर्ड. आमेन.
पळयता कितें चल्लां संवसारांत तें. उतरां आसान बायबलांतली, ओके, उतरां आसान बायबलांतली, पूण दाखयतात आमी ती घडयला आनी तुमी आमकां फॉलो करात न्हय देवाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें जाता जायते फावटी, जायते तुमी पळयात, जायत्या जागेचेर पयल्या जाल्यार भियो नाकाय, हांव तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून उतर बरयलां. पूण मोगाचें म्हणून हें उतर खंयल्या? बायबलांतल्या. आपलें नांव घालून तें बरयलां. प्रेज द लॉर्ड. आपलें नांव घालून तें बरयता. बायबल सगळ्यान पयलो हो मनीस पयलो. प्रेज द लॉर्ड. सो तुमी ह्या संवसारान जियेताना असल्या वस्तूंनी फसनाकान बाबा. असल्या वस्तूंनी फसनाका. असल्या वस्तूंनी फसोचेंय न्हू. तुजो इकलो तुजो मन, तुजें मायंड बायबल. तुजें सकाळी उठ्ठकूच तुजो बायबल, दनपारां बसतकूच बायबल, राती बसतकूच बायबल, 100% बायबल. बायबलाच्या भायर आयज तुमकां केन्ना तुवें म्हाजे आतां तुमकां 2 वर्सां जालें नासतलीं घडये, हांव तुमकां 1-1.5 वर्सां जालें हांव तुमकां देवाचें उतर दिता. थोडीं जाणां आसात मोगाच्या वेळार 2009-10 पासून देवाचें उतर आयकता. केन्ना म्हाजे उतरान बायबल सोडून हांवें सांगलां कितें आनी ही उतरां म्हजी म्हणून सांगल्यान कितें ना. आयजूय आतां पासून हांव बसलां जाल्यार हांव म्हणटा हें म्हजे भितर म्हजो आत्मा, पवित्र आत्मा घालता, देखून हांव उलयतां. प्रेज द लॉर्ड. आनी देखून हांव म्हणटा ही उतरां सामर्थ्यशाली. घडये थोडीं जाणां आयकता नासतलीं, पूण ती जी आयकता नासतलीं तांकां नवें जिवीत मेळटा आनी तेणी आपले ऑलरेडी जागा सरकाराचेर बरयल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा देवाची उतरां जिवी आनी गुणवंत, ती दोनी वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन. पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रे चॅप्टर 4, ती गुणवंत म्हणटा, गुणकारी म्हणटा. गुणकारी म्हटल्यार कितें? मेडिसीन. हांव तुमकां सांगतलो जशें पवित्र आत्म्याच्या आमी चलतले, ज्या वेळार त्या वेळार येतले, ह्या उतराचेर येतले, त्या वेळार तुमकां सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो मोगाचे बाबा ह्या संवसाराचेर तुमची नजर आसोवची नाका. ह्या संवसाराचेर तुमचे कान आसोवचे नाकात. नातर अशें जातलें ज्या वेळार नोहाच्या टायमार जाल्लें तशें जातलें. त्या वेळारूय देव, पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, त्या वेळारूय लोक खाता पियेतालो, त्या वेळारूय लोक काजारां लायतालो, त्या वेळारूय लोक काजारां लावन दितालो आनी काजाराय जातालो. पूण केन्ना फ्लड येयलो आनी संवसार नाश जालो, सजमान पासूंक ना. 120 वर्सां नोहान प्रिचींग केलें. 120 वर्सां, 4 दीस न्हू, 1 दीस न्हू, 120 वर्सां नोहा सांगतलो, पूण लोकांनी आयकोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक लोकांका देवाच्या उतरा परस मनशांची उतरां चड अदीक इम्पॉर्टंट दितात. हांव म्हणना बाबा तुमी म्हाजें उतर केन्नाच आयकोनाका आनी हांव म्हणोचोय पासून ना तुमी म्हजी उतरां आयका. हांव म्हणटा तूं जिव्या देवाची उतरां आयक आनी तुमकां सजमोंक जाय कोणाचे भितर कसलो स्पिरीट आसा. इतले तर तुमी आतां स्मार्ट आसात, कित्याक पवित्र आत्म्यान तुमकां असल्यो वस्तू सांगल्यात ह्या 1 वर्सान ज्यो वस्तू तुमी केन्ना आयकोंक ना आनी हांवेनूय केन्ना आयकोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. सो तुमच्या आतां हांव जी उतरां उलयता तुमचे सांगात हांवूय शिकता, कित्याक म्हाकाय उतरां खबर नासली. एक उतर, एक मॅसेज म्हाकाच खबर नासता. होली स्पिरीट सांगता हें सांग, हें सांग, हें सांग, हें सांग. हांव एक फकत तेचे हत्यार आसा, म्हाका यूज करतलो. हांव एक बावटो आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका तो ताकद दिता. हांव ब्रांचीस आसा तेची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो सदांच मतीन दवरात, जे तुमकां मोटिवेशन टॉक दिसतात न्हू, जे तुमकां वेगवेगळे वाटेन मोगाच्या वळेन तुमकां उतरां घालतात न्हू, ना कितें रावला ह्या संवसारान, तूं तुज्या जिविताचो अधिकारी आसा. ना बाबा, तूं तुज्या जिविताचो केन्नाच अधिकारी जावंक जायना. कित्याक तुजें जिवीत एका कोणाचेर तरी आसा.
केन्ना तूं तुज्या जिविताचो अधिकारी जाताय जेन्ना काय तुजें जिवीत जेजू क्रिस्ताचें थंय ना, जेन्ना काय तुजें जिवीत जेजू क्रिस्ताचें ना त्या काय तूं ठीक आसा, तूं तुज्या जिविताचो अधिकारी आहे. पूण ज्या वेळार तूं तुजें जिवीत देवाक समर्पण करताय, जेजू क्रिस्ताक समर्पण करताय, जेजू तुजें जिवीत आसा, जेजू तुजें मरण आसा, जेजू तुजें पुनर्जीवनपण आसा. तूं जियेत आय तो तुजे पासून न्हू, तूं जियेत आय त्या तुज्या जेजू पासून. आमेन. आयज तुमी जितलीं जाणां जियेतात न्हू तितलीं जाणां जेजू पासून. आयज तुमी जितलीं जाणां आयकतात न्हू तितलीं जाणां तुमी जेजू पासून. आयज जितलीं जाणां तुमी अन्य भाशेन उलयतात न्हू तितलीं तुमी करतात ते तुज्या जेजू पासून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू पासून जिवीत जियेत. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक पावटी अशें दिसता ती भायली संवसाराची उतरां आयकल्या उपरांत, अरे हें तर गिन्यान कितलें तरी उंच आसा, अरे हेंकां हें गिन्यान खंयता. पूण मोगाच्या बाबायनानू तुमकां खबर आसोंक जाय, सैताना पासून आख्खो बायबल खबर आसा. पूण आख्खो बायबल खबर आसून, देवाची उतरां खबर आसून तूं केन्ना पवित्र देवाचो भुरगो जायनाय. प्रेज द लॉर्ड. अख्खी देवाची उतर तुज्या भितर तूं बडबडल्यार उलयल्यार तूं पवित्र देवाचो भुरगो जायना. मागीर पवित्र देवाचो भुरगो कसो जाताय? तेच्या उतरा प्रमाणे चालताय, त्या वेळार तूं पवित्र देवाचो भुरगो जाताय. सैतानाक बायबल पुरो पार्ट आसा, बाय हार्ट आसा तेचो बायबल. तुका उलयता पासून बायबल. तेणी जेजूक म्हटलें तूं ताचो एकलोच पूत आसाय न्हू, तर ह्या फातराचे उंडेत करून दाखय. कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयलां. आधार घेता तेका पवित्र पुस्तकांतलें कशें खबर? प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकांतलें कशें खबर? हालेलुया. मोगाच्या बाबायनानू जेजू हें एकूच सत आसा तुज्या जिवितांत. ही उतरां जिवी, पूण ती केन्ना जिवी उतरां जाता ज्या वेळार तूं त्या उतरां सांगाताक जियेताय आनी तूं त्या उतरां सांगाताक चलताय, त्या वेळार ती उतरां जिवी उतरां जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या वेळार ती जिवी उतरां जाता. त्या ताका जिवी उतरां नात. हालेलुया. देखून खंयचेंय तुमी स्टेटस लायतना, खंयचेंय तुमी मोटिवेशन संवसाराचें जर मॅसेज लायतना तर जाल्यार लायनाका. कित्याक तुमकां आत्मीक रित्यान देवान आपली परगटणी करूंक ह्या संवसारान दवरला. प्रेज द लॉर्ड. ती संवसारांतली उतरां उलयतात कित्याक तेणी देवाक वळखोंक ना. तूं देवाक वळखलाय देखून तुका संवसाराची उतरां उलोवंक नाका. आमेन. परतून एक फावट सांगता, ती ह्या संवसारांतली आसा देखून ती संवसारांतली उतरां उलयता. तूं ह्या संवसारांतलो ना आसाय देखून तुका ही संवसारांतली उतरां उलोवंक नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू सवें तुजें जिवीत आसा आनी तुजें जिवीतूच जेजू आसा. हालेलुया. ह्या संवसारान बाबा चलतना आमच्या दिसपाटी कितें असो कोण तरी मनीस तुमकां गावतलो, तो तुमकां अशें टॉक सांगतलो, हय हय, तो तुमकां बायबलांतलें तुवें जर सांगल्यार आनीक तुमकां कितें तरी करूंक सांग, वय हें अशें मागीर तें कशें. प्रेज द लॉर्ड. थोडे जाण म्हाज्या लागींचे कावन्सिलींग करूंक बसतात, कावन्सिलींग करूंक उलयतना मोगाच्या भावानू म्हज्या परस पयला जाल्यार तांकां बायबलांतली सगळीं उतरां खबर आसा म्हजे परस, पूण तांची जिवीत ते उतरां भाशेन ना. प्रेज द लॉर्ड. इम्पॉर्टंट बाबा तुजें जिवीत तुजे बायबलांतल्या उतरां भाशेन जाय. देखून आजचे जे देवाचे उतर आसा तेच सांगता. 1 Chapter 5 verse 29
आनी सदांच उतरात हे मोतीन धरात. आतांची जी कितें होली स्पिरीट तुमकां उतरां दिता तुमच्या एका डायरीन बरोवन दवरात. ओनली जसो हांव एक एक दीस तुमकां एक एक उतराचेर पवित्र आत्मा तुमकां निया दिता न्हू, तुमी ते उतर डायरीन बरोवन दवरात आनी त्या डायरीच्या खाला मेन्शन करात, तारीख घालात, मेन्शन करात. आनी तुमकां जर ते उतराचेर निया जावं आनी परतून जर आयकन सारकें दिसता जाल्यार तुमी ती होली स्पिरीट डे 55 म्हटल्यार तुमकां तें परतून आयकोंक मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर रिपीट करूंक जाय. देवाचें उतर रिपीट करूंक जाय. देवाच्या उतरान आमी भरोन रावंक जाय. कित्याक जाणा खंयच्या तरी रुपान तो तुज्या जिवितान एंट्री करूंक सोदता. खंयच्या तरी, एक तुज्या पिडेन, एक तुज्या त्रासान, एक तुज्या दुखान. जायती जाणां म्हणटात आयज म्हाका चड दूख जालां, आज हांव चड दूख जालां, हांव वचोन मातसो सिगार ओडटा मागीर म्हाजें दूख उणें जातलें, हांव वचोन मातसो सोरो पियेता म्हाजें दूख उणें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. ना बाबा, केन्नाच ना, अशें जायना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल अशें केन्नाच सांगूंक ना तुका टेन्शन जाल्यार वचोन तूं सोरो पिया म्हणून. बायबल अशें केन्नाच म्हणना ना तुका हें दिसता जाल्यार टेन्शन जाता जाल्यार वचोन सिगार मार. प्रेज द लॉर्ड. सचमोंक जाय आत्म्यान. देव आत्मो आनी तेच्या भुरग्यांनी तेका आत्म्यान बसूंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आत्म्यान बसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देव आत्मा बाबा तुझ्या बॉडी कंट्रोल करता. तो आत्मा तुझ्या हर एका पार्टाक कुडीच्या कंट्रोल करता. तो आत्मा कितें जाता जाणा, ही आमची फूल बॉडी आसा न्हू, ही आमची कुडी, आमी फ्लॅश आसा, आमी मांसा रक्ताची आसा न्हू, तरी पासून आमी मांसा रक्ताची आसल्यार आमच्या आत्म्याची आमच्या कुडीचेर सत्ता आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या आत्म्याची कुडीचेर सत्ता. सो दर एक कुडीची दूख आत्म्या वरवीं विजय मेळोवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. दर एक आमची कुडीची दूख आत्म्या वरवीं विजय मेळोवंक जाता. तुमी म्हणटले ब्रदर कशा भाशेन आत्म्या वरवीं विजय मेळोवंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताक 40 दीस 40 राती उपास केला. करेक्ट न्हू? ओके. 40 दीस 40 राती उपास केला. उपास केल्या उपरांत तेका कुडीन भूक लागली. ओके. प्रेज द लॉर्ड. कुडीन तेका भूक लागली. कित्याक पवित्र पुस्तकूय म्हणटा तेका भूक लागली. पूण ती भूक, कुडीन भूक म्हटल्यार पोटान दुखप म्हण एकदम तुज्या आंगांतली ताकद उणी जातली. 40 दीस 40 राती उपास केल्या उपरांत कितें जातलें? तुजी आंगांतली जी कितें ताकद आसा ती उणी जाता. पूण जेजू कसो चल्लो? कूड तिची उपाशी आसली, तेच्या आंगान ताकद नासली, पूण आत्मो जिवो आसलो आनी आत्मो त्या कुडीन व्हांवतालो. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तुमची कुडीचेर तुमची आत्म्याची सत्ता येता त्या वेळार आत्म्या वरवीं तूं कुडीची वस्तू सारकी करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. थोडे म्हणटात हें कशें जातलें ब्रदर, हें कशें पॉसिबल आसा? हय आसा पॉसिबल. प्रेज द लॉर्ड. तुमी म्हाका सांगा, जस्ट एग्जाम्पल दिता. लाजार 3 दीस फोंडान आसलो. करेक्ट न्हू? लाजार आत्मीक कुडीन मेलेलो. सारकें न्हू? हय. लाजार कुडीन मेलो आसतना आत्मो लाजरा वांगडा आसलो. हय. आत्मो लाजरा वांगडा आसलो जाल्यार आत्मो लाजाराक
थंय आसलो वा लाजारा जंय आत्मे वयता थंय आसलो. प्रेज द लॉर्ड. जंय मेल्या उपरांत आत्मे वयता थंयच लाजाराचो आत्मा आसलो, आनी खंय ना वचो. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार देवान तेका हुकूम घातलो, देवान तेका म्हटलें लाजार भायर ये. जंय खंय आत्मो आसलो, ज्या जागेचेर आत्मो आसलो, 100% कुडीन तर आत्मो नासलो, तर ती कूड जिवी आसली. प्रेज द लॉर्ड. ती कूड बांदून तेंच्यांनी फोंडान दवरलेली. करेक्ट न्हू? या. सो बाबा तेंच्यांनी कूड बांदून फोंडान दवरली जाल्यार आत्मो थंय ना जाल्यार जंय खंय आत्मो आसलो ते एका उतरान आत्मो येयलो आनी लाजाराच्या कुडीन भितर गेलो. लाजाराची कूड आत्मे मेलेली कूड आत्मे वरवीं जिवी जाली. आमेन. आयज आत्मे वरवीं आमचे खंयचेय पार्ट आमी चेंज करूंक शकतात आनी आमी ते पार्टांक रिमेकींग परतून आमी ते पार्ट बनोवंक जाता हें बायबल सांगता. आमेन. जे आमचे गेलेले अवयव आसात ते नवे आमकां अवयव मेळोंक जातात. जे आमचे खराब जालेले कुडीचे सांदे आसात ते आमकां परतून नव्यान हाडूंक जातात आनी तेकाच म्हणटात मिरेकल. हालेलुया. तेकाच म्हणटात अजाप. आमकां तेची दुसरी बाजू खबर आहा, ती म्हटल्यार भावार्था वरवीं कितें जाता. पूण ही जी आसा तेची भितरली बाजू ती म्हटल्यार ज्या वेळार स्पिरीट तुज्या ताब्यान आसा, म्हटल्यार स्पिरीट तुज्या ताब्यान आसा, त्या वेळार त्या स्पिरिटा वरवीं तुज्या बॉडींतली तूं हर एक मुवमेंट चेंज करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं म्हणटलें कितें येस कितें. मागीर तुमी म्हाका सांगात, इतली एड्स पासून न्हू आनीक कसले पिडेंत आसलेले कशे बरे जातात. प्रेज द लॉर्ड. कूड तांची तीच. एक कुष्ठरोग जाल्लो, एक लेपर्सी जाल्लो, कसो कितें चेंज जाता. जी तेका म्हणटात ना आतां तुजें जावचें ना, मेडिकल आतां थांबना, मेडिकल हेच्या उपरांत तुमकां मदत करूंक जायना, ते कशें कितें जातात. पळयात बाबा, 2 भाशेची पिकवणी आसात. एक पिकवणी आसा डॉक्टरा उद्देशी आनी दुसरी पिकवणी आसा देवा उद्देशी. पळयात, डॉक्टर पासून सांगता आतां तुमी प्रेयर करूंक जाय, आतां तुमच्या लागीं कांय ना, सो तुमी देवा लागीं. सो डॉक्टराक पासून जाणा एक वेळ आपल्या लागीं कांय ना, कित्याक आमचे परस डॉक्टर चड देण्यांनी भरल्यात, चड गिफ्टांनी भरल्यात न्हू. तांकां बरें जाणा कितें केल्यार कितें जावंक जाता, कितें केल्यार कितें जावं. पूण तांकां हें मात जाणा एक पावट आमच्या लागीं तें जायना. एक पावट तें मेडिकल लागीं तशें जायना, कित्याक तेच्या फुडें वचोंक जायना आनी ताका म्हणटात मिरेकल. आमेन. आनी ह्यो आनी तुमकां एक गुपीत वस्त सांगूं, ह्यो पिकवणीचो गूण आसा न्हू, तो ऑलरेडी देवान तुजे भितर घातला. प्रेज द लॉर्ड. तुजी पिकवणी तुकाच मेळोवंक येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फकत देवाच्या आत्म्या वांगडा कनेक्ट जावंक जाय. देवाच्या समोर ते प्रॉब्लेम तुवें तेचेर काम करीत रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लाजार जर मेलेलो भायर येता जाल्यार